Daniel chapter 13. सुसानाची कथा. बाबिलोनात जोवाकीम नावाचो एक मनीस आसलो. तो हिल्कियाच्या दुवे सुसाना लागी लग्न जाल्लो. ती बहु सुंदर असली आणि देव बिरातीन चलताली. ती सोबापय आणि तिची आवय भक्तिवन मनशां असली आणि ताणी आपल्या दुवेक मोयजेच्या धर्मशास्त्रांत शिकोवन दिवन वाडयल्ली. ती दिसपडती येवन भोंवडी मारतना ते दोग मलगडे तिका पळयतले आणि तिका आशेवंक लागले. ताणी आपले कोशेड काडून कुशीन दवरले. सर्गाक दिश्ट लायना जावच्या ताणी आपले दोळे वळयले आणि नितीचे निर्णय ताणी मनांत धरले ना. दिसान दीस तिका पळोवन ते अत्रेगांत ते रावतले. तरी सरेस्पराच्या दोळ्या मुखार पाता करचे प्रास गुन्या वाविणे तुमच्या हातान पडचे म्हाका अदीक बरे म्हणून सुसानान म्हळे. तेन्ना सुजानान ओडल्यान बोब मारून म्हळे, ससनाच्या देवा, सगळे गूढ तूं जाणाय आणि सगळ्यो वस्तू घडचे आदींच तूं तो वळखताय. ह्या मनशांनी म्हजे विरोध फुटकिऱ्यो साक्ष दिल्यात म्हूण तूं जाणाय. ताणें म्हजे आरोप घालून सांगला ते कांयच हांवें करूंक ना, तरी हांवें आतां मरूंक जाय. सरेस्परांतीची बोब आयकली आणि तिका दिवशी मारूंक व्हरतले तेन्नाच देवान दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आसलो पवित्र आत्मो जागयलो. Psalm chapter 121 verse 7. सगळ्या वायटांतलो सरेस्पोर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कणकारची सोडा आनी तुमी भियोवचें नाका. Psalm chapter 80 verse 14. दळबऱ्याच्या सरेस्परा आमचेशी परतून ये. सर्गात हांव सकला दिश्ट घाल आनी पळय, हे दाखवलेची जतन घे. Psalm chapter 69 verse 14. चिखलांतलो म्हाका निवार, ना तर हांव तांतू रमतलो. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका वाटय, गूंड उदकांतलो म्हाका निवार. Acts of Apostles chapter 5 verse 3. तवळ पेत्रून ताका म्हळे, अनानिया, पळयत आत्म्याक हे परी टोकोवन तुका मेळलेल्या जाग्याच्या मोलांतलो एक वांटो पोवन दवरुशे तुज्या काळजांत सैतानाक प्रवेशूंक तुवें कित्याक सोडलोय. Psalm chapter 69 verse 33. कित्याक सरेस्पोर दुबळ्याचे मागणे आयकता, बंद असलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार कितेंच करिना.